नमस्कार येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। म्हादयचेर सरकाराची सुप्रीम कोर्टांत आबूजपणां, युनायटेड ऑपोजिशनान काडलो फोग। सरकारान म्हादयचेर 30 दिसां भितर काडची श्वेतपत्रिका नाजाल्यार मोठें आंदोलन। इस्लामिक आतंकवाद खपोवन घेवचे ना, भारत अमेरिका दोगूय एकठांय। भारत मोदी दोगूय अमेरिकेक स्पेशल। भारत भेटेर आयिल्लो ट्रम्प म्हणटा प्रत्येक देशाक शिमो राखपाचो अधिकार। ग्रामपंचायती जिल्लो पंचायतीक अधिकार दिवपाचे बाबतींत गोंय निमाण्या सुवातेर। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालयाची लोकसभेत जाप। गोंयांत पंचायती किकोंत। खासा रिपोर्ट। पालिकेचो थाराव बदलून कोर्टा मुखार। फातोड्डे कार्नवाल करपाचो थारावच ना, आयोजन समितीचो दावो। हायकोर्टान याचिकादाराकडच्यान मागली जाप। मडगांवचो कार्निवाल जालो, वाद चालूच। सरकारी अनुदानाचेर कॉलेजी बांदिल्ले झेवियर आनी रोझरीक एडमिशनाक आरक्षण सक्ती नाका। कन्फर्मेशन फी भरिल्ले 17 भुरगे हुमकळ्ळे। प्रकरण हायकोर्टांत। सरकार आरक्षण सक्तीचेर ठाम। आनी गोंयचे यश फट्टेचे इतिहासीक यश। यशान जिखली फ्रेंच ज्युनियर ओपन स्क्वॉश चॅम्पियनशीप। फायनलींत मारलो झॅक प्रजासत्ताकाच्या टॉप प्लेयराक। म्हादयचेर सुप्रीम कोर्टा मुखार आबूजपणां केल्यांत। ट्रिब्युनलाच्या अवॉर्ड नोटिफिकेशनाक स्टे मागपाची सरकाराक आतां बुद्ध जाल्या। युनायटेड ऑपोजिशनान फोग काडलो। म्हयने भितर म्हादयचेर श्वेतपत्रिका काडची, नाजाल्यार मोठ्या आंदोलनाची ऑपोजिशनाची शिटकावणी। सुदीन म्हणटा कर्नाटकान 3 म्हयने भितर कॅनलाच्या कामाचो मोठो प्लान केला। विजय म्हणटा मुख्यमंत्री गोंयकारांक पिशे करता। आमची मागणी आसा की सरकारान एक व्हाईट पेपर काडचो ऑन म्हादय इमिजिएटली within a period of 1 month, giving all the details, applications, affidavits, prayers, तांणी कितें कितें प्रेयर घेतल्या आमकां कांयच समजना। कोण कितें खंयच्या कोर्टांत कितें प्रेयर घेतला, NGT मुखार कितें प्रेयर घेतला तें ना जाल्यार द युनायटेड ऑपोजिशन will have to start an agitation if they don't come out with a white paper within 30 days. At least let all the entire state know what is the stand being taken by the government of Goa before the Supreme Court, before the NGT, before the ministry. म्हादयचे जे हे आसा ते वी आर गोइंग टू गो फॉर ए इकॉलॉजिकल डिझास्टर बिकॉज खारे पाणी वयर सरतले, लोकांची कुळागरां बेळागरां सगळी काबार जातली। कर्नाटकाचो 3 महिन्या खातीर म्हादयच्या कालवेत तडीक लावपाचो खंय मोठो प्लान मंत्र्यान जाहीर केला। जारकिहोली म्हणून वॉटर रिसोर्स मिनिस्टर बेळगांवां पत्रकार परिशद घेता आणि ताणें अशें म्हटलां की ह्या 3 म्हयन्यांत आमी मोठ्या प्रमाणात काम चालू करतले। आमकां आमची जेन्ना कमिटी प्रकाश जावडेकरान आमकां एश्युरन्स दिल्लें की आमी एक सब कमिटी काडुया आनी ती कमिटी त्या कळसा बंडोरा प्रोजेक्टाचेर विजीट करुया। हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता जें काम थंय चालू जाता ताणी ती कमिटी काडुना, तें जें काम थंय चालू आसा तें तांकां बंद करपाचें ना। म्हणजे सेंट्रल गव्हर्नमेंट सुद्दां हातूंत म्हज्या हाजे प्रमाणे कर्नाटक गव्हर्नमेंटाक फेवरेबल आसा। आदींच सुप्रीम कोर्टान जैताचे धोल बडोवपी सरकार आतां स्टे मागूंक धांवता। मुख्यमंत्र्याक एक तर कितें चल्लां तेच खबर ना, वा तो खंय गोंयकारांक पिशे करता। जिखले म्हणपी मुख्यमंत्री 2 दिसान म्हणटा की आपूण अपिलाक वता। हाजे अर्थ कितें? सादे उतरांनी सांगतलो म्हणल्यार मुख्यमंत्री फोट्यो मारता, कित्याक ताका आयदर ताकाच कांय खबर ना वो तो दुसऱ्यांक घुसपावंक सोदता की सरकार फक्त दीस काडटा आनी ह्या सरकाराक कोणूच खायना। जावडेकर केअर करना, प्रायम मिनिस्टरा कडेन मुख्यमंत्र्याचो अपॉइंटमेंट जायना, येदो व्हडलो इशू। मुख्यमंत्र्याक मुख्यमंत्री उरपा खातीर गोंयचो इंट्रस्ट विकचो पडटा, ही आमची चार्ज आहा आनी ही चार्ज म्हाका दिसता तोच एक्सेप्ट करता जेन्ना तो म्हणटा आपूण अपिलान वतलो म्हणून। हातूंतल्यान सगळें तात्पर्य काडलें जाल्यार एकूच आसा की वी हॅव अ इनकेपेबल CM नॉट एबल टू टेक एनी केपेबल डिसिजन्स इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवा। सद्याचें राजकारण सेल्फ इंट्रस्टाचें चड राजकारण जालां। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस।
इस्लामीक आतंकवादा आड झुजपाक भारत अमेरिका दोगूय एकठांय आसात. मोदी आपलो बरो इश्ट. भारत आनी मोदी दोगूय अमेरिकेक स्पेशल. 2 दिसांच्या भारत भेटेर आयिल्लो अमेरिकेचो अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प उलयलो. अहमदाबाद विमानतळार ट्रम्प आनी ताचे फामिलीक मोदीन येवकार दिलो. मोटेरा स्टेडियमार नमस्ते ट्रम्प कार्यावळ जाली. साबरमती आश्रम आनी ताज महालाकय ट्रम्पाच्या फामिलीन भेट दिली. Namaste. Namaste. A man who works night and day for his country, and a man I am proud to call my true friend, Prime Minister Modi. The first. ग्रामपंचायती जिल्लो पंचायतीक अधिकार दिवपाच्या बाबतींत गोंय निमाण्या सुवातेर. केंद्रीय पंचायती राज मंत्र्यान लोकसभेत जाप दिल्या. टाटा इन्स्टिट्यूटाचे एके फाट्यान केल्ले सर्वेंत ही परिस्थिती आंकड्यांनी स्पश्ट जाल्या. एकूण 29 अधिकाराचे विकेंद्रीकरणाचेर तांणी सर्वे केल्लो. तातूंतलो एकूय अधिकार गोंयच्या पंचायतींक ना. खासा रिपोर्ट. गोंयांत ग्रामपंचायत आनी जिल्लो पंचायतीक अधिकार ना. लोकसभेतूच केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालयान ही राज्या विशीं माहिती दिल्या. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशियल सायन्सीस डिव्होल्यूशन स्टडी 2015-16 हो रिपोर्ट. बायलां भुरग्यां उदरगत, ST/SC सवलती, ग्रामीण, गृहनिर्माण, शिक्षण, सांस्कृतीक, बिगर पारंपारीक उर्जा धरून वट्ट 29 अधिकारांचेर सर्वे केल्लो. रिपोर्टांत गोंय निमण्या पांवड्यार. 29 अधिकारांतलो एकूय अधिकार गोंयच्या पंचायतीक वा जिल्लो पंचायतीक दिल्लो ना. कांय राज्यांनी 29 वा हातूंतले कमीत कमी 15 वयर अधिकार पंचायती कडेन आसात. कांय कामां अशीं आसात जंय सगळ्या राज्यांनी पंचायतीक तांचे अधिकार दिल्यात. सोडून सकयल्यान पयलें आशिल्लें गोंय आनी दुसरें आशिल्लें मणिपूर. मुळावें आनी माध्यमीक शिक्षण गोंय आनी मणिपूर सोडून सगळ्या राज्यांनी पंचायती खाला. 90% राज्यांनी पिवपाच्या उदकाचें काम पंचायती कडेन दिलां. 90% राज्यांनी आरोग्य समाज कल्याण कामाचे अधिकार पंचायती कडेन दिल्यात. 80% राज्यांनी बायलां भुरग्यां कल्याण, ग्रामीण घर बांदावळ, कुटुंब कल्याण पंचायती खाला हाडलां. सकयल्यान दुसऱ्या नंबराचेर आशिल्ल्या मणिपुरान 29तले 5 अधिकार पंचायतीक दिल्यात. गोंयांत तेवूय ना. पंचायतीक अधिकार ना दिवपाचे बाबतींत गोंयांक घडये स्पेशल स्टेटस. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. CAAचो विशय सुप्रीम कोर्टा मुखार आसा. चर्चीन वगीच असल्या विशयांनी मेतेर जावचें न्ही. आज मेरेन चर्चीन कसलीं आंदोलनां केल्यांत आनी तांचें कितें जालां तें खबर आसा. माविन हेड ऑन उलयला. रिझर्वेशन हो विशय वेंचणूक आयोगा कडेनूच आसूंक जाय, राजकारण्या कडेन न्ही. कोयराविलाची वेवस्था नाशिल्ल्या पंचायतींक ऑक्युपन्सी लायसन्साक निर्बंध घालूंक पद्दतशीर कायदो दुरुस्ती करपाचो ताचो बेत. तेंचे ओपिनियन आसचे म्हूण तेजे विरोध ना. दे हॅव टू हॅव ओपिनियन. पूण जेन्ना लोकांकूय रस्त्यार हाडटा, म्हाजें एक म्हणणें आसा, हेजे हुणे ते जायते एजिटेशन आशिल्ले, खंयचे तेंचे एजिटेशन सक्सेसफूल जावन लोकां जाय तें मेळ्ळां. म्हाका एकूच एजिटेशन दाखय तेंचें सक्सेसफूल जालां तें. हो विशय कित्याक लागून आयलो? हे विशयाचेर काँग्रेसीन लेजिस्लेशन हाडूना. हे विशयाचेर काँग्रेसीन स्टँड घेवना. डॉक्टर मनमोहन सिंग जे प्रधानमंत्री आशिल्ले, पार्लिमेंटान CA बी हाडपा जाय आनी CA पास जावपा जाय तो उलोवना. चिदंबरम उलोवना. आनी मागीर तेंची ते पलटी करता आनी दुसरेच उलयता जे आदले प्रधानमंत्री आसले ते. कित्याक BJP करता तेन्ना वायट. वॉट इज गूड एट सर्टन पॉयंट ऑफ टायम बिकम्स बॅड वेन एनदर पार्टी इज रुलींग. हें बरोबर न्ही. इलेक्शनाच्या रिझर्वेशनाचे जे अधिकार जे आसात ते राजकारण्यांच्या हातांत आसचे म्हूण काय ते इलेक्शन कमिशनाच्या हातांत आसचे? सो म्हाका दिसता द प्रेझेंट सिस्टम इज गुड इनफ. बट आय कॅन एश्योर यू वन थिंग इन युअर शो. I will sit along with the Chief Minister and my colleagues after elections are over. आणि जाता जाल्यार if the majority view prevails that it should go to the state election committee. तुम्ही इश्यू केल्ले पंचायतीक सर्क्युलर ऑन सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट आनी ऑक्युपन्सी आनी मागीर ताचे विड्रॉवल. What I did is correct because there has to be a proper system in place. In the forthcoming assembly session, I will bring about amendments which will be passed by the assembly, which will incorporate the same thing in a better manner, which will have the full force of law as mandated by the High Court, as mandated by NGT,
nobody will have any grievance. 21 फेब्रुवारीच्या पणजे रॅलीक अशोक चक्रा सयत तिरंग्याचो अपमान, संविधानाचो रेस्पेद राखात म्हूण ल्हान ल्हान भुरग्यांक घेवन काडिल्ल्या ह्या रॅलीक तिरंगो उपराटो. ह्या क्रिमिनल गजालीचेर 5 दीस जाले पुलिसांची अजून कांयच एक्शन ना आनी पुलिसांच्या राज्याक खबरूय ना. That our constitution and our law shall always be founded and continue to be founded on the principles of justice. संविधान राखात म्हूण CA आनी ताचे बरोबर NRP आनी NPR आडूय देशभर चर्चेची मोहीम. गोंय धरून देशभर चर्च CA, NRC, NPR आड एक्टिविस्ट. मात संविधान राखात म्हूण पणजे आझाद मैदानाचेर हाडिल्ले हे रॅलीक अशोक चक्र आशिल्लो तिरंगो उलटो, 5वा वयर भगवो सकयल. हे पळयात हे संविधानीक रॅलीचे चित्र. तातूंत चर्च आनी राजकीय पक्षांचे आमदार, फुडारी, एक्टिविस्ट धरून सगळे सामील. अशोक चक्र आशिल्लो तिरंगो उलटो लावप, धरप वा प्रदर्शीत करप ही खर गुन्यांवकारी गजाल. मात 5 दीस जाले पुलिसांच्या राज्याक अजून कांयच खबर ना. गोवा सुरक्षा मंच म्हणटा CA आड वावुरपी लोक बंदी घाल्ल्या आतंकवादी सिमी संघटनेचे पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या नांवान वावुरतात. बांगलादेशी घुसखोरांक चर्चीन ऑफिशियल प्लॅटफॉर्म दिला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कदंबाच्या कर्मचाऱ्यांच्या सोमारा पणजे एका दिसाचे लाक्षणिक धरणे. 7वे पे स्केलीची येणेबाकी दिवची, 290 बसी घेवच्यो, कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफाक परमनंट करचे आनी प्रोबेशन काळ 2 वर्सां वेल्यान 6 म्हयन्याचेर हाडचो म्हूण कर्मचाऱ्यांच्यो मागण्यो. ह्यो धरणां आमी काम बद्द करून करिना. ह्यो धरणां आमी सगळे शेड्युल्स ऑपरेट करून जितले पळय कामगार फ्री जाता दिसाचे आनी ऑफ आहात ते कामगार हांगा ह्या धरणांत जॉयन जाता. आमच्या कॉर्पोरेशनाच्या कर्मचाऱ्यांक एरियर्स फारीक करूंक जाय 7th पेचे. ते एरियर्स फ्रॉम 1 जानेवारी 2016 सून फारीक जावंक जाय. कदंबा ड्रायव्हर्स आनी कंडक्टर बदली ज्या तांतूंत बदली सिस्टम आहा, ह्या बदली ड्रायव्हर्स आनी कंडक्टरांक ह्या कॉर्पोरेशनात परमनंट करचे. जे बदली ड्रायव्हर म्हणून आहा तांकां 7th पेच्या अनुसार मिनिमम पगार 25,500 रुपया दिवचो म्हणल्यार. आनी तिसरो डिमांड आमचो आसा की स्वीपर आनी जे आसात हांगा काम करता ते स्वीपर तांचो पगार खूब कमी आहा पूण तांकां काम केल्लो पगार दिवना. आता घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया. शिक्षण घेवन भायले देशांनी गेले तरी शिकपाची प्रक्रिया सतत चालू दवरून ताचो उपेग देशा खातीर करात. उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडूचो तरणाट्यांक उलो. सोमारा कला अकादमींत जाल्ल्या गोंय विद्यापिठाच्या दिक्षांत सुवाळ्यांत नायडू उलयलो. पदवीदान सुवाळ्याक कुलपती सत्यपाल मलीक, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी विद्यापिठाचो कुलगुरू आशिल्लो. गोंया विश्वविद्यालयाच्या प्रतिस्पर्धी सुवळ्या वेळार तुमच्या सगळ्या मदीं येवन म्हाका खूब खोस खाता. It's a moment of great pride for all of you. My best wishes to you for your future endeavors. My dear youngsters, well, today is the culmination of the years of hard work you have put up. As a student, do not for a moment think that this is the end of your education. Education should be continuous. Learn, even while you learn. Also, that's why even some of you may be thinking of going abroad also. Go. And there I used to discourage. But today there is no problem, we have enough population. If you want to go, go. But I have a 3-line advice. Go, learn, earn, and return.
do something back to your motherland. जितने बच्चों को मेडल दिए गए मैं उन सबको बधाई देता हूं, खास तौर से जो छात्राएं थी उनको खास तौर से बधाई देता हूं। छात्र तो सिर्फ एक था। ये खुशी की बात है कि सारे मेडल छात्राओं ने लिए हैं, लेकिन ये दुख की बात है कि हमारे भाई साहब जो छात्र लोग हैं ये कहां चले गए। अब इनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब तो कुश्ती में भी लड़कियां मेडल ले रही हैं, वेट लिफ्टिंग में भी लड़कियां मेडल ले रही हैं और हर तरह के खेल में वो मेडल ले रही हैं। अब तो फौज में भी उनको जाने का कह दिया गया है। आप अपनी बेल्ट कसिए और कुछ अच्छे से काम करिए, वरना आपको खाना भी बनाना नहीं जानते, आपको करने से कुछ नहीं बचेगा। आप इन बच्चियों से प्रेरणा लीजिए और अगली बार इस अनुपात को बदलने की कोशिश करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकारी अनुदानाचेर कॉलेजी बांदिल्ले झेवियर आनी रोझरीक एडमिशनाक आरक्षण सक्ती नाका। आतां मेरेन रिजर्व कॅटेगरींतले 10 भुरग्यांनी म्हापशेचे सेंट झेवियर आनी नुवेचे रोझरींत 7 भुरग्यांनी फी भरल्या। गोवा युनिव्हर्सिटीन हायकोर्टाक सांगलां दोनूय कॉलेजींक आरक्षण लागू केलें ना जाल्यार 17 भुरग्यांचो फुडार हुमकळटलो। अल्पसंख्यांक संस्थांक आरक्षण नाका म्हणून डायोसेसन सोसायटी हायकोर्टांत गेल्या। डायोसेशना खाला आशिल्ल्या ह्या कॉलेजींच्या आरक्षणाचे प्रकरण हायकोर्टात गेला। डायोसेशन म्हणटा म्हापशेचे सेंट झेवियर आनी नावेलची रोझरी कॉलेजीत पोस्ट ग्रॅज्युएट कोर्स अनएडेड, ताका लागून ह्या कॉलेजींक आरक्षण लागू जावंक शकना। डायोसेशनाच्या ह्या दाव्याक गोंय सरकारान विरोध केला। सरकार म्हणटा म्हापशेचे सेंट झेवियर आनी नावेलचे रोझरी कॉलेजीत पोस्ट ग्रॅज्युएट कोर्स सरकारान दिल्ल्या अनुदान वापरून उबारिल्ल्या इमारतीत आनी साधन सुविधा वापरून चल्ल्या। गोवा युनिव्हर्सिटी म्हणटा ह्या संस्थांनी आरक्षण लागू केलें ना जाल्यार फी भरिल्ल्या 17 भुरग्यांचो फुडार हुमकळटलो। प्रवेश परीक्षा दिल्या उपरांत म्हापशेच्या सेंट झेवियरात एडमिशना खातीर 10 जाल्यार नावेलच्या रोझरीत एडमिशना खातीर 7 भुरग्यांनी आरक्षण कॅटेगरी खाला पयशे भरल्यात। दुसऱ्या पावंड्यावेले कावन्सिलींग ह्या सप्तकात जातले। ह्या दोनूय संस्थांक आरक्षण धोरणांतल्यान कडेक काडल्यार 17 भुरग्यांचो फुडार हुमकळटलो। सुनावणे उपरांत हायकोर्टान सांगला ते अशें फी भरिल्ल्या 17 भुरग्यांक केशीत प्रतिवादी करचे। फुडल्या सुनावणे मेरेन भुरग्यांनी तांची बाजू मांडची। ह्या फुडें दोनूय कॉलेजी खातीर खंयच्याच भुरग्याकडच्यान गोवा विद्यापीठान कन्फर्मेशन फी घेवची न्ही। कोर्टान केस 5 मार्चाक दवरल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। मडगांव कार्निवालाच्या रुटाच्या वादाचेर हायकोर्टान मडगांव पालिका आनी मुखेल याचिकादार कुस्तोदियो डायसाक नोटीस काडली। मडगांव पालिकेन मडगांव शारांतल्या हायवेचेर कार्निवाल परेड घेवप ना म्हणून थाराव खरोच घेतिल्लो काय ना ते स्पश्ट करपी एफिडेवीट दिवचे म्हूण ताका नोटीस। हायकोर्टान केस 16 मार्चाक दवरल्या। मडगांवचो कार्निवाल जालो, मात तांचे कवित्व अजून उरला। कार्निवाल मिरवणुकीच्या रुटावेल्यान सुरू जाल्लो वाद हायकोर्टात अजून चल्ला। फातोड्डेच्या कुस्तोदियो डायसान हे प्रकरण आदी कोर्टात व्हेल्ले। ते याचिकेचो निकाल लायतना हायकोर्टान मडगांवचो कार्निवाल फातोड्ड्या करूंक लायलो। निवाडो दितना कोर्टान 20 फेब्रुवाराक निरीक्षण नोंद केला ते अशें मडगांव कार्निवाल आयोजन समितीचे वांगडी हे मडगांव पालिकेचे वांगडी, ताका लागून पालिकेन घेतिल्ल्या थारावा आड ते वचूंक शकनात। ताचे वेल्यान कार्निवाल आयोजन समितीचो अध्यक्ष आर्थूर डिसिल्वा कोर्टात गेलो। 22 नगरसेवकांतल्या 12 कावन्सिलरांचे एफिडेवीट ताणें आतां कोर्टाक दिला। पालिकेन फातोर्डा रूट फायनल करपाचे थारावूच घेवंक नाशिल्लो म्हूण ताचो दावो। थाराव नंबर 4932 खंय बदल करून कोर्टा मुखार दवरलो। सोमारा अर्ज सुनावणेक आयलो तेन्ना कोर्टान हे गजालीचेर खर प्रतिक्रिया दिली। कोर्ट म्हणटा असो प्रकार घडला आसत जाल्यार तो सिरियस। 20 फेब्रुवाराक सुनावणी सुरू आसतना कोणेच थाराव बदलून कोर्टा मुखार मांडला म्हूण कित्याक सांगलें ना। कोर्टान केस 16 मार्चाक दवरल्या। नगराध्यक्ष पूजा नायक आनी याचिकादार कुस्तोदियो डायसाक थारावाच्या सत्यतेविशीं एफिडेवीट दिवचे म्हूण कोर्टान अर्ज दिल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। कार्निवालाच्याच मुडांत पणजे फूड फेस्टिवलय जालो। गोंय पर्यटन खात्याचो कांपाल ग्राउंडार 3 दिसांचो फूड एंड कल्चरल फेस्टिवल 2020 दबाज्यान मनयलो। फेस्टिवलांत गोंयची वेगवेगळी खाणां, जिनस आनी ड्रिंक्स ऑर्केस्ट्राय दवरिल्लो। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान फेस्टिवलाक हजेरी लायली।
गोंयकार यश फट्टीन फ्रेंच ज्युनियर ओपन स्क्वॉश चॅम्पियनशीप जिखून इतिहासीक यश जोडलें. फ्रांसांत लिलींत जाल्ल्या सर्तीचे 19 वर्सां पिरायेच्या गटांत फायनलींत ताणें झॅक प्रजासत्ताकाचो टॉप प्लेयर, सर्तींतलो दुसरो टॉप सिडेड प्लेयर मारेक पेनाशाकाक 10-8-12, 11-5, 11-4, 11-5 मारलो. भारता खातीर खेळप आनी जिखप आपल्याक मोठें वर्र म्हूण यश फ्रांसा सावन प्रुडंटा कडेन उलयलो. गोंय सरकारान जरी भारताचो उदेतो स्क्वॉश स्टार यश फडतेची उपेक्षा चालूच दवरल्या तरी आसतना हो 18 वर्सांचो कुशळ प्लेयर आपले ध्येयाक अनुसरून आंतरराष्ट्रीय आनी राष्ट्रीय मळार ट्रॉफी जोडीत आसा. हालींच जयपुरात राष्ट्रीय सर्त जिखल्या उपरांत फ्रांसांत लिली शारान वचून वास्को रावपी यशान फ्रेंच ओपन ज्युनियर भोवमान जोडलो. थंय ताणें सेमीफायनलींत यजमान देशाच्या नंबर 1 प्लेयर तौफीक मॅकलमफीक मारलो आनी उपरांत फायनलींत चॅक रिपब्लिकाचे मारे पानाचेकाक हरयलो. आतां यश इंग्लंडान 2 म्हयने ट्रेनिंग करतलो. पॅरिसांतल्यान यश प्रुडंटा कडेन उलयलो. I can't express how happy I am right now after winning the French Junior Open 2020 under 19. It's always an honor to represent India, and especially when you win a medal for your country, you can't describe that feeling. And I would just like to thank everyone who has been messaging me in the past 24 hours, and I would just like to say that thank you everyone for your support. Most importantly, I would like to thank my parents, my family, my sponsors. Bimson Group, which is led by Shivanand Salgaonkar, has been supporting me a lot. Go Sports Foundation, Adrofuel, Head Squash. I would like to thank all my well-wishers, and I would also like to thank my mentor, Shri Vijay Chogale, who has always supported me. And looking forward to coming back to Goa and seeing you all. Bureau Report, Prudent. आनी हे बुलेटीन सोंपचे पयलीं पळोवया कळंगूट नायका वाड्यावेलो कार्नवाल. This is the third year that the Naika Wado Sports and Culture Committee has organized the Kalangut Carnival. We've had like almost 12 contestants in each category from the juniors and seniors. It was a huge crowd compared to just 5 when we actually began 3 years ago. That's a plus point. And so सगळे जो कोण पळयतात फुडल्या वर्सासान तुमी याद काळंगुटी आनी एन्जॉय करात because we really have a nice time and it's really organized very well. आमच्या साश्टी गांवांत रोड शो जातात, रस्त्यार खेळ जातात. काळंगूट कार्नावाल आमी करतात जाल्यार 3 वर्सां रोडार. आमी रोडार कित्याक करता? दिस इज नोन एज रोड शो म्हणून आमी रस्त्यार करतात. ताका लागून तुमकां सांगूंक सोदता की थोडे म्हणटा की रस्त्यार कित्याक केलो आमी रस्त्यार करता की दिस नोन एज कार्नावाल मिन्स रोड शो. ताका लागून आमी रोडार करता. हे खबरांची हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबुकार तशेंच प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय मोबायल ॲप, जिओ टीव्ही ॲप आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.